नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी आयज राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर जाली चर्चा. नीट, ईडी आनी सीबीआयचो गैरवापराविशीं पयली चर्चा करपाचो विरोधी पक्षांनी धरलो आग्रो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या आक्षेपार्ह विधानाचेर भाजप आक्रमक. प्रधानमंत्री घरमंत्र्यांनी माफी मागपाची केली मागणी. तीन नवे गुन्यांवकारी कायदे देशांत आयज सावन लागू. देशांत आतां खरे तरेन स्वदेशी न्यायवेवस्था जाता लागू. घरमंत्री अमित शाह. पणजेंत आयज सावन 6 इलेक्ट्रॉनिक बसींक सुरवात. ओरविल्ल्यो सुविधा आनी प्रदूषण मुक्त येरादारी वेवस्था राज्यांत लायतले चालीक. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आनी आयज सावन विम्बल्डन टेनिस वस्तादपण सर्तीक सुरवात. पयल्याच दिसा आदलो जैतिवंत कार्लोस आल्कराजाचो सामनो मार्क लाझलच्या आड. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी आयज लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसके वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या अभिभाशणाचेर आभार प्रस्तावाचेर चर्चा केली. लोकसभेंत आभार प्रस्तावाचेर चर्चा करतना भाजपाचे खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या उपक्रमाविशीं खोस उक्तायत लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी वाडट्या अर्थवेवस्थे खातीर ही योग्य पावलां आशिल्ल्याचें सांगलें. देश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। ये जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। ये जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। ये जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। ये जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इतले मजगती विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी ह्या चर्चे वेळार आडमेळी हाडत नीट विशय तशेंच ईडी आनी सीबीआयचो सरकारान केल्लो गैरवापर हाचे विशीं चर्चा करपाचो मुद्दो मुखार हाडलो. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी चर्चेंत वांटो घेवन राष्ट्रपतींच्या उलोवपांत कांयच दिका वा मोख नाशिल्ली. तांणी हेर मुद्दे चर्चेंत हाडपाची सुचोवणी केली. संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे. सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे. लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी विरोधी पक्षाक ह्या विशयावेली चर्चा आभार प्रस्ताव पारित जाल्या उपरांत ताणें ती करची अशी विनवणी केली. कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है. रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है. और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है. जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो. इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें. यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी आपल्या उलोवपांत हिंदू समाजाविशीं केल्ल्या आक्षेपार्ह विधानाक लागून आयज सभाघरांत बरोच बोवाळ जालो. हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की. डरो मत, डराओ मत,
और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी हांच्या ह्या वक्तव्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आक्षेप घेत हिंदू समाजाक हिंसक प्रवृत्तीचे म्हणप ही खूप हुसक्याची गजाल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गृहमंत्री अमित शाह हांणी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या विधाना खातीर तांणी माफी मागची अशी मागणी केली। ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। अस्तंत बंगालात एका बायलेक भर रस्त्याचेर बेदम मारपाच्या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीक ताब्यात घेतलो। तृणमूल काँग्रेसीचो कार्यकर्ता तेज मोल उर्फ JCB हाका पोलिसांनी काल सांजे अटक केली। सामाजीक संकेतथळाचेर व्हायरल जाल्ल्या एका चित्रफितीत आरोपी JCB हो एका जोडप्याक बेदम मारतना दिश्टी पडिल्लो। ह्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष JP नड्डा हांणी तिडक उक्तावन आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर हे विशीं निशेध उक्तायला। तांणी आपल्या संदेशात TMC वांगड्याचेर ह्या कृत्याचें समर्थन केल्ले खातीर खर टिका केली। अस्तंत बंगालात गुंडगिरी फाकल्या असो आरोप करीत भारतीय जनता पक्षान अस्तंत बंगालाच्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या। नवी दिल्लीत खबराकारां लागीं उलयतना पक्षाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी उत्तर दिनाजपूर हांगच्या भौशीक थळाक दादल्यांक आनी बायलांक मारून तांचे शारिरीक शोशण करपाच्यो घडणुको जातात हे तृणमूल काँग्रेस सरकाराच्या कुशासनाचे उदाहरण आसा असो आरोप तांणी केलो। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और ये कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। TMC के गुंडे लीडर जो है उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है TMC के गुंडों का। और ह्या व्हायरल चित्रफितीविशीं मत उक्तायतना भाजपा खासदार कंगना राणावत हांणी अस्तंत बंगालाच्या मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांकां खंयच्याय वाठारांत स्वताच्या मर्जी प्रमाण कायदो लागू करपाचो संविधानान खंय बरयला असो प्रश्न केलो। जो इंडी गठबंधन की साथी हैं TMC भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेकर यहाँ पर रोज के रोज जो हैं ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शरिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे शरिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि TMC भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है, तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले हैं दे आर आंसरेबल टू दिस। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसर। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहां दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है,
माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज सावन देशांत लागू जाल्ल्या 3 गुन्यांवकारी कायद्यांक लागून देशाक सगळ्यांत आधुनीक गुन्यांवकारी न्याय वेवस्था निर्माण जातली अशी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायली। गुन्यांवकारी न्याय वेवस्था आतां पुराय तरेन स्वदेशी जाल्या आनी स्वातंत्र्या उपरांत भारतीय नितींत आस्पावीत जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें। नवी दिल्लींत खबराकार परिशदेंत ते उलयताले। आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। आयज सावन देशांत लागू जाल्ल्या 3 नव्या कायद्याची अंमलबजावणी जाता। ह्या फाटभुंयेर पणजे पुलीस मुख्यालयांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत गोंय राज्य मुखेल सचिव पुनीत गोयल आनी पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी वांटो घेतलो। तांचे हाजिरीत गोंयांतय ह्या नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू जाली। ह्या नव्या कायद्याची म्हायती पुलिसांक दीत मुखेल सचिव पुनीत गोयल हांणी ह्या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाचें आवाहन तांणी पुलिसांक केलें। ह्या वेळार उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, पणजी पुलीस स्थानकाचे उपअधीक्षक सुदेश नाईक, पणजी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर हाजीर आशिल्ले। नए नियमों में बहुत ज़्यादा बदलाव है और एक नई थिंकिंग, नई सोच से ये नए लॉज बनाए गए हैं। सिटीजन को एक थाने से दूसरे थाने भेज देते हैं और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है सर्विस में आने के बाद। तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से EFIR का प्रोविज़न है और एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग है। मैं गोवा पुलिस को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ जसपाल जी को कि ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो भी एस्पेक्ट्स इन नियमों को अप्लाई करने में जो थे उसमें गोवा ऑलमोस्ट नंबर 1 में थ्रू आउट रहा। इनफैक्ट गोवा का एग्जाम्पल जो होम सेक्रेटरी साहब की मीटिंग होती थी उसमें लिया भी जाता था और सभी 7500 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग हुई है और गोवा पुलिस ने इसमें बहुत लीड ली है। आयच्यान लागू जाल्ल्या 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्याविशीं गोंय राज्याचे पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी अदीक माहिती दिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके 3 का नाम दिया था, फ्रॉम दंड से न्याय मिला। अभी तक के जो कानून थे वो दंड पे ज़्यादा एम्फेसिस देते थे और नबी वाले जो कानून हैं जो न्याय पे एम्फेसिस करते हैं। न्याय से मतलब कि आपको इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके और इसको कन्विक्शन की ओर ले जाना है। क्योंकि इंडिया में जो कन्विक्शन रेट सभी राज्यों के अंदर ये काफ़ी लो है और फिर जो फॉरेंसिक टीम्स है उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है।
कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, बस में आपकी पिक पॉकेटिंग हो रही, आपने जहाँ उतरे वहाँ कोई और पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपका क्राइम जो है वहाँ पर रिपोर्ट होना। इसके अलावा EFIR का भी प्रोविज़न है। उसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सेक्शंस रहेंगे जिसके अंदर आपको क्राइम टीम भेजने की ज़रूरत नहीं है। गोंय सरकारान आयज सावन पणजी वाठारांत 6 स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बसी सुरू केल्यो। ह्या बसींत स्मार्ट टिकेटिंग सिस्टमाची सुविधा आसा। ह्यो बसी हेर खाजगी बसी वांगडाच पणजी वाठारांत धांवतल्यो। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकार येरादारी मळार उदरगतीच्या कामाचेर भर दितलो अशें सांगलें। कदंब येरादारी महामंडळान आतां मेरेन 48 EV बसी स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत विकत्यो घेतल्या। ताची सुविधा थळाव्या गोंयकारांक जातली अशी आस्त तांणी उक्तायली। नवीन नवीन गोष्टी सातत्यात आधुनिकाची घडत वता देशात राज्यात आणि त्याच पद्दतीन आज आम्ही स्मार्ट बसीस पणजेंतल्यान सुरू करता आणि सुरू करता आसतना माविनान सांगला त्या प्रमाणे आमी कोणाचेरूच अन्याय करिना, कोणल्यो बसीस आमी बंद करिना। आनी एक गजाल तेंचो धंदो तसोच कमी जावचो, तांकां लॉस जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी अल्टरनेटीव म्हणून तांकां बरोबर ऑन बोर्ड घेवन तांच्या बरोबर डिस्कशन करून तेंचोय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार तांकां वेलकम करता। लोकांक ईज ऑफ डुईंग ट्रान्सपोर्ट म्हणजे लोकांक आपल्या गांवांतल्यान पणजे येतलो, गांवांतल्यान इंडस्ट्रीज वतलो जाल्यार ताका तें इजी जावपाची गरज आसा आनी ती ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपा खातीर आजुनूय बी बरेचशे रिफॉर्म्स आनी बऱ्योचश्यो गजाली आमचें सरकार करतलें आनी ताच्या खातीर प्रायवेट बस ओनर जितके आज आसा म्हणजे काल म्हाका 4 जाणांनी लेटर दिलें आमी म्हाजी बस सिस्टम लावपा खातीर तयार आहा म्हणून। खूब म्हणजे आतां पर्यंत 56 बसीस 57 बसीस म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान आयले। उरलेल्या बसीस हे आमकां आनीकूय स्ट्रीमलायन करपाक मेळटलें। ह्या वेळार येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकर, सांताक्रूजचे आमदार रुडाल्फ फर्नांडीस, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हाजीर आशिल्ले। सरकार बऱ्यांतली बरी येरादारी सुविधा लोकांक मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करता अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी सांगलें। आमी आतां हिंगा स्टार्ट करता। आतां जे कोण आदल्यो बसीस आदल्यो अस्पश्टपणे सांगता ताका आमी ऑल्टरनेट रूट दिल्ले आसात। म्हाजे डायरेक्टरान हियरिंग सुद्दां घेयलें तरी आसतना ते फ्लाय करपाक सोदता। आतां आमच्यो ह्यो मॉडर्न म्हणजे इलेक्ट्रिकल बसीस फ्लाय जातल्यो आनी त्योय फ्लाय जाता जावन दी लोकांचो चॉयस खंयच्या बसीन बसपाचें तें। आनी म्हाका दिसता अवश्य सगळ्या अशी स्थिती जातली, सगळे बरे बसीन बसतले कित्याक हे सरकाराक लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें तें गोंयकारांक दिवपाक जाय आनी हे राजधानीसून जेन्ना स्टार्ट जाता ही एक सगळ्यान व्हडली आनी बरी गजाल जावन आसा। वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेर इन अ बीग वे आनी म्हाका दिसता अल्टिमेटली आमची प्रयत्न चालू आसा बऱ्यांतल्यो बऱ्यो बसीस आनीकूय इलेक्ट्रिकल हाडपाक, दुसऱ्यो बसी हाडपाक, ट्रान्सपोर्ट सिस्टमूच एक बरो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हाडून लोकांक ही सुविधा मेळपा खातीर। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज इव्होल्युशन अँड वे फॉरवर्ड ह्या कार्यावळी अंतर्गत संवाद स्मरणिकेच्या पयल्या आवृत्तीचें विमोचन केलें। देशांत GST लागू जाल्ल्याची 7 वर्सां पुराय केल्ल्याचे फाटभुंयेर GCCI आनी देंपू कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स हांणी ही कार्यावळ आयोजीत केली। ह्या वेळार GCCIचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो, केंद्रीय GST आयोगाचे आयुक्त बिपिन कुमार उपाध्याय आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकार अदीक कार्यक्षम आनी उद्देगा खातीर मजत जावपी कर वातावरण निर्माण करपाचेर भर दितले अशें सांगलें। तशेंच GST गोंयांत सुरळीतपणान चालू करपा खातीर भागधारकांचें तांणी अभिनंदन केलें। GST has been very successful in achieving its primary objectives of simplifying India's indirect tax regime, eliminating tax cascading and curbing tax evasion. Over the past 7 years, GST has profound the positive impact on economy. गोंयाक कितें मेळ्ळें हे जर इजी शब्दांनी जर सांगपाचें जर जालें जाल्यार इट इज एन स्ट्रीमलायन टॅक्स स्ट्रक्चर्स। आमी एकदम सिंपल म्हणजे वेगवेगळे टॅक्सीस आसले तितून आमी स्ट्रीमलायन करपाक शकले। वेगवेगळ्या पद्दतीचे टॅक्स बर्डन बिझनेसीस कंज्युमर्स हांचेर पडटाले ते आमी करपाक शकले। द सेकंड इज एनहेन्स द ईज ऑफ डुईंग अ बिझनेस। प्रत्येक फावटी आमी
वेगळ्या स्टेटींतल्यान हांगा कितें तरी हाडले, ताजेर वेगळो टॅक्स पे केलो, हांगा टॅक्स पे केलो, परत तेजे रिपीट मागले, परत रिवर्ट करपाक. दॅट इज एन ईज ऑफ डुईंग द बिझनस, जेणे करून मॅक्झिमम बिझनसीस ग्रो जावपा खातीर आमकां फायदो जालो. इन्क्रीज द रिव्हेन्यू फॉर द गव्हर्मेंट. फाटल्या म्हज्या बजेटांत स्टेटीचो खंयचोच टॅक्स हांवें वाडोवंक ना, एक सुद्दां टॅक्स वाडोवंक ना. फार्मागुडी फोंडेच्या VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडच्या 31व्या वर्सुकी सुवाळ्याचे आयोजन गोपाळ गणपती सभागृहात जाले. ह्या वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, तांची घरकान्न रिना गावडे, वेलिंग प्रियोच्यो सरपंच हर्षा गावडे, VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार क्रेडिट सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांच्या फाटल्या शैक्षणिक वर्सा केल्ल्या भरीव योगदाना खातीर तांचो भोवमान केलो. तशेंच क्रेडिट सोसायटीच्या पिग्मी एजंटांचो आनी सोसायटीच्या कामात अर्थीक वाडी खातीर दिल्ल्या उल्लेखनीय योगदाना खातीर तांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे मंत्री गोविंद गावडे हांणी समाजा खातीर केल्लें काम, मेहनत आनी कामा खातीर घेतिल्ले परिश्रम हे केन्नाच फुकट वचनात अशा उतरांनी कर्मचाऱ्यांची तांणी उर्बा वाडयली. पेशन्स आणि परसिस्टन्स जर असले जाल्यार म्हाका दिसता यशाच्या शिखर आमी सहज गतीन गाठपाक शकता. पूण आज ती मानसिकता प्रत्येक आमच्या भुरग्यां भितर, किंवा तो वेवसायीक आसतलो, किंवा तो शिक्षक आसतलो, किंवा सामाजीक मळाचेर काम करणारो राजकारणी आसपाक शकता. हे आज तो पेशन्स आसत का, हो एक मोठो एक प्रश्नचिन्ह आसा. निसर्गान तुम्ही केल्लो एफर्ट, तुम्ही दिल्ली मेहनत, तुम्ही केल्लो परिश्रम हो केन्नाच वाया वचपाक जायना. हे निसर्ग तुमकां आमकां पळयतात आनी म्हणूनच त्या निसर्गाची सुद्धा एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय. या VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन कितले जर संकट जर आयले जाल्यार ते संकट झेलपाची ताकद जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार ह्या मॅनेजमेंट आनी त्या स्टाफा भितर आसा. म्हणूनच हो संघर्ष जो तुम्ही जो केल्लो आसा त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate Convos. which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे विद्यार्थी, शिक्षक वर्ग आणि व्यवस्थापनान संस्थेच्या भांगराळे वर्सुकी कार्यावळीक आयज सुरवात केली. त्या निमतान विद्यालय संकुलात खासा सुवाळो जालो. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकी महाविद्यालयाच्या लोगोचे अनावरण जाले. तशेंच महाविद्यालय संकुलात वृक्षारोपणाची कार्यावळी ह्या वेळार जाली. ह्या वेळार आदले सभापती राजेश पाटणेकर आणि व्यवस्थापनाचे आदले संस्थापक वल्लभ साळकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जुलै म्हयन्याच्या सुरवातेक सरकारान सिलिंडराचे दर कमी केल्ल्यान थाकाय मेळ्ळ्या. वेवसायीक गॅस सिलिंडराच्या दरांत 30 रुपया कमी केल्यात. सेगीत तिसरे फावट वेवसायीक सिलिंडराचें मोल देंवयला, पूण घरगुती सिलिंडरांचे दर मात आसा तशेच आसात.
पुराय देशात मॉन्सून पावसानं हजेरी लायल्या. वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालँड, मणिपूर, बंगाल, सिक्कीम हांगा बरोच पावस पडपाक लागला. 3 जुलय मेरेन वेधशाळेन उटंगाराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. लंडनातल्या ऑल इंग्लंड क्लबान आयज सावन विम्बल्डन टेनिस वस्तादपण सुरवात जाता. पयल्या दिसाच्या सामन्यात आदलो जैतिवंत कार्लोस अल्कराज हाचो सामनो एस्टोनियाच्या मार्क लाजल हाचे आड जातलो. भारताचो फामाद दादलो एकवटी खेळगडो सुमीत नागल हो आपलो विम्बल्डनातलो पयलो सामनो आयज खेळटलो. पयल्या फेरयेंत जावपी सामन्यात नागल सर्बियाच्या मिओमीर केकमानोविका आड जातलो. दादल्या दोट्टी सर्तींत भारताचो रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू एबडन हांचे बरोबर भागीदारी करतलो. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी आयज राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर जाली चर्चा. नीट, ईडी आनी सीबीआयचो गैरवापरा विशीं पयली चर्चा करपाचो विरोधी पक्षांनी धरलो आग्रो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या आक्षेपार्ह विधानाचेर भाजप आक्रमक. प्रधानमंत्री घरमंत्र्यांनी ताणें माफी मागपाची केली मागणी. तीन नवे गुन्हेगारी कायदे देशात आयज सावन लागू. देशात आता खरे तरेन स्वदेशी न्यायव्यवस्था जाता लागू. घरमंत्री अमित शाह. पणजेंत आयज सावन 6 इलेक्ट्रॉनिक बसींक सुरवात. उर्विल्ल्यो सुविधा आनी प्रदूषण मुक्त येरादारी वेवस्था राज्यांत लायतले चालीक. मुखेलमंत्री. आनी सावन विम्बल्डन टेनिस वस्तादपण सर्तीक सुरवात. पयल्याच दिसा आदलो जैतिवंत कार्लोस अल्कराजाचो सामनो मार्क लाजलच्या आड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.